Job chapter 33. जॉबाचो समजूत. देखून जॉब उपकार करून सोत्रायन आयक आनी हांव सांगता तितल्याचेरूय लक्ष दवर. आतां जेन्ना हांव तोंड उगडटां आनी म्हजी जीब म्हज्या ताळ्याक लागून हांव म्हज्या काळजांतलीं जानवायेचीं उतरां उलयतां. म्हजें ओंठ सगल्या प्रमाणीकपणान उलयतलें. तुज्यान जाता जाल्यार म्हजें सारकें ना म्हूण सांगून दी. तुज्यान जाता जाल्यार म्हाका जबाब दी. तुजे मुड्डे मांडून तूं तयार राव. देवाच्या फुड्यांत आमी दोगूय एकसारके तुजे परी म्हाकाय मातयेचो केला. देवाच्या आत्म्यान म्हाका रोचला आनी सर बोलिश्टाच्या स्वासान म्हाका जिवीत दिलां. देखून म्हजी भिरांत तुजेर आंकांत हाडची ना. म्हजो हात तुजेर निबरान पडचो ना. खरेंच तूं उलयलां तें चुकोय नासतना हांवें आयकलां. हांव नितोळ आनी निरपराधी, हांव निर्मळ चूक नासलोलो. पूण म्हजेर गुरी घालूंक देव निमितान सोडटा आनी म्हाका एका दुस्माना परी वागयता. तो म्हज्या पांयांक सांखळी घालता आनी म्हजे हालचालीचेर तो नदर दवरता. पूण जॉब, तूं चुकताय म्हणून हांव तुका सांगता, खंयच्याय मनशा परस देव व्हडलो. तुज्या प्रत्येक उतराक जबाब दिवंक ना म्हणून तूं देवाक कित्याक गुन्यांवकारी कोत्ताय? देव एक पावट एक भाशेन दुसरे पावट दुसरे भाशेन उलयता, तरी ताच्या उतराची समजणी आमकां मेळना. आपले खातीर खोल जेमेन रातचो न्हिदलोलो आसतना देव मनशाच्या स्वप्नांत आनी दिश्टाव्यांत उलयता. आपल्याचीं उतरां ताका आयकूंक लायता आनी दर्शनांनी मनशाक तो भेसडायता. ताका वायटांतलो निवारचे खातीर आनी गोरवांतलो पयस दवरचे खातीर, पातालांतलो ताचो आत्मो राखूंक आनी निश्ठूर मरणांतलो ताचो जीव वाटावंक, मनशाचेर कोश्ट पिडा धाडून आनी ताचीं हाडां थांबनासतना दुखीन सणसणावंक देव मनशाक शिडकायता. आनी कितलेंय स्वादीक जेवण आसूं तें ताका विटयोन पत्तता. ताची कूड नदरे मुखार कुसून वेता आनी ताचीं हाडां दिसूंक लागतात. ताचो जीव मरणाचे तोंदणीर आसा आनी ताची कूड मेलोल्यांच्या देसांत वचपाचो वेळ लागीं पावता. मनशाक ताचे कर्तव्या दाखोवपी हजारांनी देवाच्या दुतां मदलो एकलो घडयेक ताच्या आदाराक पावतलो. देवदूत काकुतीन सांगतलो, ताका सोड. तो मेलोल्यांच्या देसांत वचपाचो न्हय, ताका जिवो दवरपाक म्हाका मुक्तीदार मेवला. ताची कूड एका भुरग्याचे कुडी सारकी तोन्नी ताजी जातली. ताचे तरणाटेपणाचे दीस नव्यान पत्ततले. आपणाचेर उपकार केलोल्या देवाक तो मागणें कोत्तलो. आनंदान भरोन तो आर्गां दितलो. देव ताचें प्रमाणीकपण नव्यान मनशाक दितलो. हांवें पातोक आदारलोलें, न्यायनिती आड हांव वागलां, पूण देवान म्हाका फावो आसली ती कास्त लावूंक ना. ताणें म्हाका मरणांतलो वाटायलो आनी म्हजो जीव परत उजवाड पळयतलो. अशें तो सोबे माजार आपल्या सांगात्यांक आपणाक फावो जातोलें तारण गावून परगडटलो. पळय, देव ह्यो सगल्यो वस्तू मनशाकुलाक पोत्तून कोत्ता. पातालांतलो ताचो जीव निवारूंक आनी जियेतल्यांच्या उजवाडान ताका परजोळीत करूंक. जॉब, आतां हांव कितें सांगतां तें आयक. उगी राव, म्हाका उलोवंक दी. पूण तुजें कितें सांगपाचें आसल्यार म्हाका जबाब दी. म्हाकाय आयकूं दी.
तुजें सारकें आसल्यार आयकून खोशयेन आनी उमेदीन तुजें सारकें आसा म्हणून मानून घेतलो आसलो. नाजाल्यार उगी राव आनी म्हजें आयक, हांव तुका खरी जाणवाय शिकयतलों. देवाचें उतर हें